नमस्कार. फाटले कांय दीस गोंयांत एक मोठो विशय गाजता आनी तो म्हणजे आसगांव एक घराच्या डेमोलेशनाचो. कोण तरी येता, बुलडोजर घेवन येता भर दिसा आनी वता आनी कोणाचें तरी घर मोडटा. एक मोठी घटना गोंयांत घडली आनी सगळे लोक आनी अख्खे गोंयचे कॉन्शियसनेस जागे जालें आनी अशें कशें जावपाक शकता अशें प्रत्येक जाण प्रश्न विचारपाक लागले. आनी ताजे नंतर एक तरेची मोठी घडामोडी गोंयांत घडपाक लागल्यो. विरोधकांनी सरकाराचेर आरोप केले आनी फायनली ह्या केसी भितर तीन ऑफिसर इनफॅक्ट, एक PI प्रशल देसाय जो अंजुना पोलीस स्टेशनाचो PI आशिल्लो आनी दोग जाण PSI हांकां सस्पेंड केलें. हें काल गोश्ट घडली आनी आयज सकाळीं एक मोठो बॉम्बशेल पडलो. सकाळीं एक अशी बातमी आयली की जो PI आसा अंजुना पोलीस स्टेशनाचो प्रशल देसाय हांणी जी एक एन्क्वायरी गव्हर्मेंटान घडयल्ली आनी अंडर लिडरशीप ऑफ चीफ सेक्रेटरी, ताजे अंडर ही होल इशू कितें जालो आनी कितें प्रॉब्लेम आशिल्ले आनी खंय कोण आतां कोणाची चूक आसा तातूंत भितर हें पळोवपा खातीर अंडर चीफ सेक्रेटरीच्या अंडर ही एन्क्वायरी नेमिल्ली. आनी त्या एन्क्वायरीक ह्या PI प्रज्वल देसायान एक लेटर बरयल्लें की कंप्लीट क्रमवार ताणें हें दिल्लें की थंय कितें कितें घडलें, रायट फ्रॉम बिगिनींग कितें कितें घडलें, कशें कशें घडामोडी घडल्यो हाजो कंप्लीट लेखा जोखा ताणें इन रायटींग ह्या कमिटी कडेन दवरलो. आनी तो जर आमी वाचलो, हो आतां मिडियाक हो लीक जाला आनी हो मेळ्ळा आमकां, आनी हो जर आमी कंप्लीट जो हो लेखा जोखा पळयलो आनी तांणी कितें घडामोडी भितर घातल्या पळय जाल्यार आंगार कांटो उबो रावता अक्षरशा. इतली भयानक ह्यो गोश्टी आतां भितर घडल्या की अशें जावपाक शकता हें आमी विचार करपाक शकना की हाय लेवलाचेर एक मोठो पोलीस ऑफिसर अशी इतलो बेधडकपणान अशी कायद्याचे सगळे हे माडून अशें करपाक शकता हें आमी विचार करपाक शकना. म्हणून आमी हो तुमकां रिपोर्ट घेवन आयल्या की ह्या रिपोर्टा भितर कितें आसा. हो फॅक्च्युअल रिपोर्ट PI प्रज्वल देसायान चीफ सेक्रेटरीक बरयला. ह्या रिपोर्टान कितें आसा हें तुमकां एक्चुअली पॉयंट बाय पॉयंट आमी तुमकां सांगता. सो कळपा खातीर ती एक्झॅक्टली कितली भयानक आनी कितली सिरियस ही गोश्ट आसा आनी कशे तरेन कायदो मोडला आनी कशे तरेन कांय हाय लेवल ऑफिसर आपले कंप्लीट आपलो कायद्यान हातान घेवन ह्यो गोश्टी करता. सर सुरवातेकच तो म्हणटा ही गोश्ट जाल्ली 22 जुनाक आनी सुरवातेक तो म्हणटा की सुरवातेक आपल्याक सकाळीं DGP चो फोन आयलो आनी कितें म्हणून तर तुमकां आयज पुजा शर्मा म्हणटा ती एक बायल आसा ती येवपा आसा आनी तिजें काम आसा थंय हांगा आसगांव आनी तिका तूं हेल्प कर. सो ताजे नंतर खंय तांकां 2 जावन 32 मिनटांनी 22 तारखेक PCR पणजे कॉल आयलो. कितें म्हणून की आमचें घर मोडटा आनी बेगीन आमकां हेल्प करपाक या म्हणून. सो इमिजिएटली म्हणटा तो आपणे रॉबर्ट्स 17 गाडी पोलिसां सकट थंय धाडली आनी तेन्ना थंय पावले तेन्ना तांकां कितें दिश्टी पडलें तर तांकां दिश्टी पडलें की थंय एक एक्सकॅवेटर आशिल्लो आनी तो घराचें डेमोलिशन चालू आसा तो करता. सो हें घर आशिल्लें प्रदीप आगरवाडीकर हाचें आनी हें डेमोलिशन चालू आशिल्लें आनी ती घरान भितर आशिल्लीं डेमोलिश करतना अशें तांकां त्या कॉलान भितर सांगलें. सो PSI संकेत पोकारे हाणें तें डेमोलिशन बंद केलें, तांकां बंद करपाक लायलें पावले त्या बरोबर. सो आनी तातूंत भितर आनी ताणें कितें केलें तो एक्सकॅवेटर जो आशिल्लो ताणें घर मोडपाक हाडिल्लो तो ताणें काडलो आनी एक ट्रेलरान घातलो आनी ताका सांगलें थंयच्यान वच म्हणून. सो पोलीस स्टेशनार हाडपाक लायलो. सो ताजे नंतर जेन्ना हें डेमोलिशन बंद जालें आनी हो एक्सकॅवेटर परत पोलीस स्टेशनाचेर वतालो DGPन ताका परत कॉल केलो PIक आनी ताका सांगलें की डेमोलिशन कित्याक बंद पडलां. सो ताणें सांगलें की आमकां ऑलरेडी PCRाचेर एक कॉल आयिल्लो आनी ती सामके लोक सामके एजिटेटेड आसा आनी ती म्हणटा की आमची घर डेमोलिश करता. सो ताजे खातीर आपणें तें डेमोलिशन बंद केलां. सो DGP खंय ताजेर मोठ्यान तापपाक लागलो की तूं अशें कशें करपाक शकता, डेमोलिशन इमिजिएटली परत सुरू कर आनी कोणूय जर ऑब्स्ट्रक्ट करता, कोणूय डेमोलिशनाक जर आडायता जाल्यार ताका उबार आनी सरळ पोलीस स्टेशनाचेर व्हर अशें DGPन आपल्याक सांगलें अशें तो म्हणटा. सो
DGPन उबार आनी पुलीस स्टेशन व्हर म्हणटा सांगलें, पूण तो म्हणटा आपूण तशें उबारून पुलीस स्टेशन व्हेलें ना. जाल्यार आमी तांकां सांगलें की कंप्लेन फायल करपाक जाय, तुमी पुलीस स्टेशनाचेर येया म्हणून. सो तशें करून तांणी तांकां पुलीस स्टेशनाचेर व्हेलें. सो कोण गेली तर प्रिन्शा आगरवाडीकर, तेजी बायल आनी ताजी चली ही दोग जाण पुलीस स्टेशनाचेर गेलीं, अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर गेलीं कंप्लेन फायल करपा खातीर. आनी प्रदीप आनी ताजो चलो घरा रावलो, घरा कडेन आशिल्लो. सो पूण ताणें सांगलें आमकां कंप्लेन फायल करपाक जाय. आनी तो पर्यंत तांचो प्रिन्शांचो एडवोकेट येवपा आशिल्लो. सो ताणें सांगलें एडवोकेट येयसर आमी रावया. आनी हांगा अशी आनी एक मनीस ह्या पिक्चरा भितर येता, तो म्हणजे अरशद ख्वाजा. सो अरशद ख्वाजा हो मनीस पुलीस स्टेशनाचेर येता आनी तो PIक सांगता की आमी जें घर मोडटा ताका मोठ्या ऑफिसराचो कंप्लीट सपोर्ट आसा. सो तूं मदीं पडनाका अशें ताणें इन्स्पेक्टराक तो सांगता. सो ताणें तो अशेंय म्हणटा ताका की तुका एक टॉप ऑफिसराचो फोन आयलो आसतलो. सो ताणें सांगलां आपल्याक की इमिजिएटली काम सुरू कर. सो अशे तरेची इन्फॉर्मेशन इर्शाद ख्वाजा PIक दिता. सो परत इतल्यान एशली रॉड्रिगीस हो एस्कावेटर जो आशिल्लो जे घर डेमॉलिश करपाक हाडिल्ले तो त्या एस्कावेटराचो ओनर. सो तो जेन्ना पुलीस स्टेशनार आयिल्लो तेन्ना तो ताका सांगता की अरशद ख्वाजान आपल्याक सांगलां की आमकां टॉप ऑफिसराचो सपोर्ट आसा. सो तूं कसलोच भिवपाक गरज ना आनी आमी कंप्लीट सगळें मॅनेज करतले. अशे तरेची इन्फॉर्मेशन एशली रॉड्रिगीस हांणी PI अरशद PI प्रज्वल देसायाक दिली. सो ताजे नंतर DGPन ताका परत कॉल केलो PIक आनी ताका सांगलें की डेमॉलिशनाचें काम परत सुरू जावपाकच जाय आनी 10 मिनटां भितर काम सुरू करपाक जाय, नाजाल्यार तूं परिणामाक तोंड दिवपाक तयार राव. अशे तरेची धमकी DGPन आपल्याक दिली अशें तो त्या लेटरान म्हणटा. आनी ताजे नंतर एशली रॉड्रिगीसान सांगलें ताज्या तो कोण तो एस्केवेटर आसा ताजो ऑपरेटर आशिल्लो प्रवीण राणा म्हणून, ताका सांगलें काम बंद कर म्हणून. सो त्या प्रमाणे तो बंद करून हो प्रवीण राणा एस्केवेटर घेवन त्या घरा कडच्यान 2-3 किलोमिटर फुडें पाविल्लो. इतल्यांत अरशद ख्वाजा थंय पावलो. ताजो चलो आनी बाउन्सर थंय पावलो आनी ताका धमकावन तो एस्केवेटर घेवन परत त्यांच्या आगरवाडीच्या कडेकराच्या घरा कडेन गेलो. सो आनी डेमोलिशन सुरू केलें. सो इतल्यान परत तांकां कॉल आयलो की घराचे मोडतोड परत सुरू जाल्या. आनी हो केन्ना 6:15 मिनटांचेर सांजची 6:15 PM PCC पणजीन कॉल आयलो की डेमोलिशन परत सुरू जालां. सो ताणें परत PSI पोकारेक आनी नितीन नायक हाका स्पॉटाचेर धाडलो. आनी ताणें त्या म्हणसर ताणें घर आनिकूय कितलेशेच मोडून उडयल्लें. सो इतल्यान थंय प्रिन्सा पावली आनी प्रिन्सा थंय पावले त्या नंतर तांचे ती पावली ते पळोवन थंय एस्केवेटराचो जो ऑपरेटर आशिल्लो आनी बाकीचे जे कामगार आशिल्ले ते थंय एस्केवेटर उडोवन ते तांच्यांनी पळ काडली. सो इतल्यान तिका प्रिन्साक कळ्ळें की आपलो चलो आनी आपलो घोव ना. सो तिणें वचून पुलीस स्टेशनाचेर तांचें अपहरण केलां म्हणून कागाळ नोंद केली. सो तेन्ना पुलिसांनी दोनूय पार्टींक थंय हाडलें, पुलीस स्टेशनाचेर हाडलें आनीक दोगांयनी एकामेकाच्या अगेन्स्ट कंप्लेन फायल केली. प्रिन्सान आपलो घोवाचें अपहरण केलां म्हणून कंप्लेन फायल केली, त्या शिवाय आपल्याची घराची मोडतोड केल्या म्हणून कंप्लेन फायल केली. ताजे नंतर प्रिन्सान DGPन ताका परत कॉल केलो आनी ताका सांगलें की प्रिन्सा कडेन जे डॉक्युमेंट आसत घराचे जाल्यार तूं तांकां हाडपाक लाय. पूण आपूण सांगता की पुजा शर्मा ही लिगल ओनर आसा त्या घराची आनी तिजेर कसलीच केस नोंद करनाका अशें DGPन आपल्याक सांगलें असो PI आपल्या लेटरान म्हणटा. ताजेर कसलीच कॉग्निजेबल ऑफेन्स फायल जावपाक जायना कारण ती त्या घराचो लिगल ओनर आसा. सो
हाजे नंतर नेक्स्ट डे मागीर 23 तारखेक 23 जुनाकूच ही कंप्लेन रजिस्टर जाली फायनली, कारण ताजेर खूब प्रेशर आयलो पुलिसांचेर, गव्हर्मेंटाचेर भरपूर प्रेशर आयलो. CMन इंटरव्यून केलें आनी CMन सांगलें की सगळ्यांचेर एक्शन जातली. तेन्नाच बसून ही पोलीस कंप्लेन जाल्या IPC अंडर प्रदीप राणा हो ऑपरेटर आशिल्लो त्या एक्सकेवेटराचो, आनी अर्शद ख्वाजा हांचे 2 जाणांच्या विरुद्ध पोलीस कंप्लेन केली. ताजे नंतर ही मोस्ट इम्पॉर्टंट गोश्ट, ताजे नंतर DGPन ताका PI प्रशांत देसायाक हेडक्वॉर्टर्सान आपयलें आनी ताका असो तापोवन काडलो, तूं तें घर पुराय मोडपाक तुमी कित्याक दिवना म्हणून आपल्याक तापोवन काडलो अशें तो म्हणटा. आनी ताका अशी धमकी दिली की ज्या जाग्याचेर आपूण ट्रान्सफर जातली आपली, थंय बसून आपूण NDPSचे अंडर तूं केस रजिस्टर करतलो आनी कोणाक तरी धरून हाडून तुवें आपल्याक अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर ड्रग्स करपा खातीर तूं आपूण सामील आशिल्लो आनी तुवें आपल्याक हेल्प केल्ली अशे तरेची कंप्लेन फायल करून तुका आपूण भितर उडयतलो अशी तरेची धमकी ताणें आपल्याक दिली, DGPन आपल्याक दिली अशें प्रशांत देसाय PI ex-PI अंजुना पुलीस स्टेशनाचो म्हणटा. सो ही एक खरेंच इतली सिरियस गोश्ट आसा. आनीक हें अशें जर गोंयांत चलपा लागलें जाल्यार आनी सामान्य लोकां खातीर आमी कोणा कडेन पळोवपाचें अशे तरेचो प्रश्न लोकांक पडपाक शकता. कारण जर पुलीस आनी खास करून हाय लेवल पुलीस जर अशी हातूंत भितर इनवॉल्व आसा, जर ही गोश्ट खरी आसा आनी हें लेटर जर खरें आसा जाल्यार ती खरीच गंभीर गोश्ट आनी ह्या लेटराचो सार आशिल्लो. आतां हाजे फुडें पळोवया, ऑलरेडी ऑपोजिशन तुटून पडल्या, सगळ्यांनी DGPची सस्पेन्शनाची मागणी केल्या. आतां सरकाराचो कितें रिस्पॉन्स येता तें आमकां पळोवचें पडटलें. पूण हो विशय इतले बेगीन थांबपाचो ना, कारण दिसान दीस हो विशय चड आनी चड कॉम्प्लिकेटेड जावपाक लागला आनी चड आनी चड सिरियस जावपाक लागला. आनी गोंयच्या अस्तित्वा खातीर हो विशय खूब म्हत्वाचो आसा. आमी ह्या विशया बद्दल आनीकय अपडेट कंटिन्युअस हाडत रावतले. पळयत रावात गोमंतक TV.